हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळ आमचे भितर आसा आनी तो सोबीत कायन आमचे भितर वाडटा. हर एक दिसा, हर एका वेळार आमी तेजे सांगाताक आसा, कित्याक तो आमचो मोग करता. आमेन. आयचे दिसा आमी खेरीज भाशेन देवाच्या लागीं आसा. देवाक वाखाणुया विचित्र भाशेन. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 14 वर्स 2 आमकां सांगता, जो मनीस विचित्र भाशेन उलयता तो मनशा लागीं उलयना, देवा लागीं उलयता, कित्याक आत्म्यान कुडाळ साताची खबर तो सांगता. आमेन. सो ह्या वेळार अन्य भाशेन उलोवया, देवाक वाखाणी दिवया. Lambramantrussacantra bascioko tereberi mashakatana izentra mantru shakatari clantra bashaka tereberisi izentra mantra sekit lobra mahantra bashakatene izera baba baba bashiki turukhatana massakandenigla izentra mantro shiri biri biri orabadana katana masu rebisakatene izentra mantru sekit la mantru se oraba baba baba shiki tarabara o le brama mama shi ke tarabara lo brama mama mama shi mama shi ra ba 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 lo brama mama se re bisu ra ba se le brama antru shi ra ba su ra ba se le brama shi ke tarabara se re be Lobra mantrusi, ribishi clantra mantrusi. Deva tuka vakanta. Deva tuka dinwasta. Deva tuka mok karta. Lobra mantra sara baba shi ribi. Lobra mantra sara bara se ribi. Libra mantra sara bara se ribi. धन्यवाद. तुका वाकांत. देवा तुका दिन वाचता. ओलांब्रा मांत्र से राबा बाबा शेला ग्रामांत्र से रे बेरे. ओलांब्रा मांत्र से राबा बाबा से लेब्रा माशाका. ओ हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू. दिसा पासत ह्या वेळा पासत तुझ्या उतरां पासत तुझी उतरां साशणीक जिविताची. आमेन. आयचे देवाचे उतर घेवया. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29. जुवाचो पयलो अवेसर 29वी. दुसरे दिसा जुवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हटले, पळयात हो देवाचो मेंढरो आनी संवसाराचे पाप काडटा तो. हाची खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हटलां. हालेलुया. ह्यो संवसाराचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. प्रेज द लॉर्ड. पळयात ज्या वेळार जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारान येयलो तो खेरीज भाशेन देवाचो मेंढरो म्हणून आयलो आनी ह्यो मेंढरो पाप काडटालो, मेंढरो जावन आसलो. जसो जुवान तेका म्हटलें खेरीज भाशेन जो जुन्या घरांत आसलो जो मेंढरो जो यादनीक अर्पण करतालो, जो यादनीक परजीच्या पातका पासत अर्पण करतालो तो मेंढरो. आतां तो मेंढरो जुवा म्हणटा ह्यो जेजू ख्रिस्त. आनी खेरीज भाशेन जेजू ख्रिस्त मेंढरो आसलो कित्याक तो अर्पण जालो. सेम जशें जुन्या करारान मनशा कुळाच्या पातका पासत एक यादनीक देव मंदिरान भितर सरतालो आनी एक हात तो मेंढऱ्याचेर दवरतालो आनी तेचो हात खेरीज भाशेन आपल्या माथेचेर दवरूंक सांगतालो आनी खेरीज भाशेन यादनीक मागतालो तेच्या पातका पासून आनी ऑटोमॅटिकली ती पातकां त्या मेंढऱ्याच्या भितर वयताली. आनी ज्या वेळार ती पातकां भितर वयताली उपरांत यादनीक त्या मेंढऱ्याक घेतालो, तेका मारतालो, तेच्या रगात घेतालो, दारोडाशी उडयतालो आनी आपल्या बोटाचें एक बोट घालून 7 पावटी तो पवित्रांतल्या पवित्र पडद्यांचेर तो मारतालो. ह्यो जावन आसलो आदल्या कराराचो नियम.
कोणूय एक मनीस पातकी म्हूण सजमता आनी पातकी म्हूण आपल्या जिवितान सजमोन तो आपले दूख धरता जाल्यार खरीच भाशेन तो याज्ञिका लागीं येतालो. याज्ञिका लागीं येवन तो आपलो मेंढरो ताका समर्पण करतालो आनी संपूर्ण कायेन आपली पापां वा आपली पातकां मेकळी जाला म्हूण तो वयतालो. प्रेज द लॉर्ड. सेम नया करारान जो हांव म्हणटा ह्यो पयात मेंढरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्यो पयात मेंढरो आनी ह्यो संवसाराची पाप काडटा तो. प्रेज द लॉर्ड. सेम मेंढरो आसलो जो ओल्ड टेस्टमेंट आसलो, सेम मेंढरे आसलो जो ओल्ड टेस्टमेंटान याज्ञीक मारतालो, सेम मेंढरो आसलो जो आख्ख्या मनशा कुळाचे पातकां काडून उडयतालो. जेजू क्रिस्त सेम त्याच मेंढरा भाशेन जालो जो एक बली कशो दिवंक रेडी आसलो. देखून इजायस प्रवादी उलयता एका मोन्या गाये भाशेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमी जर ॲक्ट चॅप्टरान जर पळयतायत जाल्यार थंय खरीच भाशेन देवाचे उतर आमकां सामर्थ्यशाली बनयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतर थंय क्लियर म्हणटा एका मोन्या पाडकुल्या भाशेन तेका मारूंक मेलो. जसो मोनो पाडकुलो तेका कांयच खबर नासता त्या परी तेका येलो. प्रेज द लॉर्ड. जर आमी ॲक्ट चॅप्टर 8 वर्स 32 पळयता जाल्यार थंय अशा भाशेन म्हणटा एके शेळयेक मारून व्हरताल्या ते परी ताका येलो. लवत आसलेल्या फुड्यान एक मेंढरो मोनो जाता तशें ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात ह्यो मेंढरो जावन आसलो जेजू क्रिस्त आनी जेजू क्रिस्तान आपलें तोंड उगडलें ना. संपूर्ण कायेन तुजी आनी म्हजी पातकां तेणी आपणाचेर घेतली. जसो एक पाडकुलो ती सगळी पातकां आपणाचेर घेतालो ह्या टायमाकूय जेजू क्रिस्तान सगळी पातकां तुजी आनी म्हाजी आपणाचेर घेतली. आतां पयल्या भाशेन आमकां परतून यज्ञ भेटोवची गरज ना, परतून आमकां अर्पणां दिवची गरज ना, परतून आमकां आनी कितेंच करची गरज ना. पूण एकूच फावट जेजू क्रिस्त मेलो आनी आयज तो देव बापाच्या उजव्या हातीन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण देवाचे उतर सामर्थ्यशाली आनी देवाचे उतर आमचे भितर आसा. तो संपूर्ण कायेन देवाचे उतर घेवन चलता. संपूर्ण कायेन देवाचे उतर घेवन चलता. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त संपूर्ण कायेन देवाचे उतर घेवन चल्लो. कित्याक तो तेच्यात पासून आयलेलो. जेजू क्रिस्त तेच्यात पासून आयलो. आज पळयात आमी जेजू क्रिस्ताक आयजूनय सारको वळखोंक ना. हेब्रेव चॅप्टर 10 वर्स 11 क्लियर म्हणटा तेणी एकूच पावट बली दिली. तेणी एकूच पावट आपलो यज्ञ भेटयलो आनी आयज तो बापाच्या उजव्या हातीक आसा. तेका परतून मारूंक जायना. परतून तेका बली दिवंक जायना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात ज्या वेळार जेजू क्रिस्त जल्माक येयलो सोबीत कायेन मरोवच्या पासून. पळयात एक भुरगें जल्माक येता जिवीत जियोवच्या पासून. पूण जेजू क्रिस्त येयलो ह्या संवसारान मरोवच्या पासून. ज्या वेळार जेजू क्रिस्त पिडेवंतांकां बरें केलें, दोळे उक्ते केले, कानान आवाज आयकोंक दिलो, तोंडान उलोवंक दिले, हात उक्तो जायना तेचो हात उकडलो, चलोंक जायना तांकां चलयले, वेगवेगळ्या पिड्या रोगांतली तेणी भायर काडली. प्रेज द लॉर्ड. पूण तेन्ना केन्नाच तेणी म्हणों ना संपातलें, फिनिश. पूण ज्या वेळार जेजू क्रिस्त क्रुसाचेर मेलो, आपलो जीव
काबार केलो त्या वेळार म्हणे इट्स फिनिश, संपातले. पळय जेजू क्रिस्त तेचे पासतूच येयलेलो. तो बेस्ट फिनिशर आसा. आनी तुजे आनी म्हज्या जिवितान तो चलता. बाबा, आमी त्या देवाच्या हातीन आसा जो देव संपूर्णकायेन तुजे आनी म्हजे भितर आसा. आमी त्या देवाच्या सांगाताक जियेता जो देव संपूर्णकायेन आमचो मोग करता. आयज कोणूच नसलो बाबा. जॉन चॅप्टर 3:16 क्लियर म्हणटा, एकलोच देवाचो पूत आमचे पासत आयलो. प्रेज द लॉर्ड. एकलोच देवाचो पूत. हालेलुया. एकलोच देवाचो आमचे पासत आयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो आमचो मोग करता. आनी तेणी दाखयले देव जावनूय मनीस जालो आनी तेणी दाखयले आतां तुजो टायम आसा. मनीस जावन तेणी देव जावंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या पासतूच जेजू जल्माक येयलो. तुज्या जिवितान बरें तें मेळो. तुज्या जिवितान संपूर्णकाय जावं. तुज्या जिवितान सामर्थ्य मेळो. तुज्या जिवितान कसलीच पिडा, रोग, कसलेच प्रॉब्लेम आसय नाका म्हणून. पळयात बायबल क्लियर म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर, तेणी सगळ्यो आपल्यो पिडा बल्लिक्यो, तेणी सगळ्यो तुज्यो पिडा आनी बल्लिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खरेंच सांगता, तेणी सगळ्यो पिडा आनी बल्लिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. हय, तेणी पिडा आनी बल्लिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेणी पिडा आनी बल्लिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. मॅथ्यू चॅप्टर 8:17, माथेवाचो 8:17. ताणें आमचो रोग पिडा काडलो आनी आमच्यो बल्लिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. आमेन. हय, तेणी आमच्यो पिडा रोग काडलो आनी आपणाचेर घेतल्यो. थँक्यू जिजस. हे तुज्या उतरा पासत. ह्या वरवीं हांव सुटका पावलां. ह्या वरवीं हांव नितळ जालां आनी ह्या वरवीं हांव रोग मुक्त जालां तुज्या नांवान जेजू क्रिस्त. आमेन. गॉड ब्लेस.